जम्मू आनी काश्मीरात जाल्ल्या भ्याड हल्ल्याचो निशेध करता आसतना जो धर्मावयल्यान विचारून तेंच्यांनी अशा पद्दतीत गोळीबार करप हे अत्यंत खेदजनक आसा। हांव तांचो गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन निशेध करता। पहलगाम जम्मू काश्मीरात जाल्ल्या ह्या भ्याड हल्ल्या टेररिस्ट अटॅकाच्या खातीर फाल्यां आशिल्लो म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान बर्थडे सेलिब्रेशनचे कार्यक्रम हांव सगळे रद्द करता। फक्त सेवा कार्य जितके कार्यक्रम पार्टीन डिसायड केल्ले ते फक्त सेवा कार्यक्रम जे आसा म्हणजे मेडिकल कॅम्प साखळेत आशिल्लो आनी वेगवेगळ्या जाग्याचेर सेवा कार्यक्रम हे फक्त आसतले। आमी इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे जवळपास आत्ता थंयसर 3 कपल्स गोंयची आशिल्ली जी 15 मिनटां पयलीं भायर सरली। 26 लोक जे गोंयांतले जम्मू काश्मीरात आसत अडकले तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला, तांकां जाय ते सहकार्य करपाचो सरकाराचो प्रयत्न सुरू आसा। गोंय ही तशी कोस्टल स्टेट आसा आनी टुरिजम स्टेट असल्या कारणान 100% आमी सगळ्या जाणांक आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे सदोदीत अलर्ट आसता। बट जम्मू काश्मीरातल्या हल्ल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सेक्युरिटी जी आसा पळय ही टायटन केल्ली आसा। हांगा पहलगाम भोंवपाक गेल्ली आमी गोंयच्यान आयिल्ली पळय थंय रावली आनी काल ट्रॅव्हल बगान आमकां पहलगाम भोंवपाक व्हेल्ले। आमी ABC आरू बेताब आनी चंदनवारी पळयल्ले आनी आमचो नेक्स्ट प्लॅन आसलो बैसरण वचपाचो। आमी सकयल लंच करताली तेन्ना म्हणल्यार आमकां फायरिंगाचो आवाज आयलो वयल्यान आनी इंजर्ड लोक वयल्यान सकयल धांवतात ते दिसले। सो धांवपळ जाली आनी आमकां थंयच्यान लोकल्सांनी आनी अमित आमचो ट्रॅव्हल बग गायड आसा ताणें रेस्क्यू केले आनी आमकां वयले भायर आनी आमी सेफली श्रीनगर पावली ट्रॅव्हल बगाक। सो हांवें तांकां सांगलें मागीर तेंच्यांनी ते कॉर्डिनेट करून थोडे लोकल्सांक सांगलें, पुलिसांक सांगलें आनी मागीर आर्मीक सांगून आमकां हॉटेलांतल्यान तेंच्यांनी भायर रेस्क्यू केलो आनी वीथ आर्मी प्रोटेक्शन पुलीस आनी लोकलांनी आमकां खूब हेल्प केली। लोकलांनी हेल्प करून आमकां सुशेगाद गाडये कडेन व्हेले, गाडयेन आमकां फूल एस्कॉर्ट करून गाडयेन व्हेले, गाडयेंतल्यान मागीर आमकां वीथ प्रोटेक्शन आमकां थंयच्यान आमी तांकां हाडून श्रीनगर दवरलें। आतां सगळें श्रीनगर आसा आनी एवरीवन इज सेफ। टोटल 26 जाण म्हज्या ग्रुपान आसा।